प्री सर्मन प्रेझेंटेशन घडून हाडटात ग्लोबल गोंयचो आवाज. दावांची बोर काढून हे वेग दिली सांगातीन करून आलतारा मुखार उबी रावून एक जातात 7 वर्सां मेन जोडून मोरो पासून दोगांय मोगान भोंवतेली दुकान तशीच दुकान सोदांच वांटो घेतेली पिडीत आनी बोलाके सांगात दितेली अशी भास दिवन दोगांय शेकी जुरार जालेली शेकी दोगांय काजार जालेली वस्तोरी मजबूत जावन आसा वजनादीक चावी गोराब्याची पूण जायते फावट वस्तोरी विसोता जबाबदारी एके वस्तोरेची. कितें घडलें आमच्या गोंयच्या राज्यान हे कालांच्या खेड्या गांवांत मोबायलांची येतालीं गोराब्यान 4 भुरगीं आसलीं तांच्या एकवटान मोबायला मोदेंकूय बरें पडनासलें बायल दुसऱ्याच्या मोगान पडोन ओदृश्ट आयलेलें त्या कारणाक लागून झगडें उपरासलेलें विस्वाशी गोरकाराचें मन बेजार जालेलें शेकी ताणें अशें थारायलें आपले गोरकांचो विंगास घेवन ताणें असो निर्णय घेतलोलो बायलेचो तसो चुकोन साडवाचो शेवटाक फार मारून पूण ताणें केलो. भुरग्याचो मोग कोत्तालो भुरग्याक सोदांच मोयपास दाखयतालो तांच्या फुडाराचें तो चिंतालो बायलेक लागून तो बेजार जातालो अशें चल्ल्यार कितें म्हणून कोंतवतालो भुरग्याचेर वायट परिणाम जातलो तो म्हणटालो बायल वायट रस्त्यान चलता तो रस्तो सोडूंक सांगतालो उपाय ना जावन ताणें शेकी बदलाव घेतलो शेवटाक आपुणूय गोळ घेवन सोंपलो हो बायलांनी साकरामेन सांबाळचो मोरो पर्यान मोगान रस्तो तांचो ह्या गोराब्यांत कितें घडलां ताचो बारीक कोलायनी आळकोचो.